आताच काय एक दोन जाणांनी म्हाका फोन करून सांगलें की कंट्री कोडाचो इशू आसा. Perhaps it is not opening in those particular countries. If that is the case, I have already asked my office to look into it and we will try to sort it out. गोवा NRI कमिशनान एक जे आमचे NRI भाव भायर आसात त्यांचे खातीरचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आसा वो प्रोसेस कालच्यान स्टार्ट केला आनीक जे NRIs आसात त्यांचे रजिस्ट्रेशन हे इतल्याच खातीर आसा की तातूंतल्यान खरें म्हणजे एक NRI कमिशना कडेन सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी तातूंत आनी एक कॉलम आसा हो कॉलम असो आसा की आतां जे कोविड-19 पॅन्डेमीक आसा तेका लागून कांय जाण स्ट्रँड जाल्ले आसात भायर कारण फ्लायटी बंद जाल्यो येवपाक मेळना अशा पद्दतीचे जे प्रॉब्लेम जाल्ले सो तेंचे खातीर म्हणून एक कॉलम आसा की तांकां दोज हू वॉन्ट टू कम बॅक रिटर्न बॅक आनी तो तेणी फॉर्म दिवचो तें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें इन्फॉर्मेशन आमी इंडियन गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट जो आसा तो शेअर करतले आनी तेच्या आदाराचेर मागीर तांकां थंयच्यान हाडपा खातीरची जेन्ना ट्रॅवल स्टार्ट जातलो तेन्ना किंवा ज्या पद्दतीचो डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या संदर्भान घेतलो तेन्नाच्या मागीर तांकां हाडपाचो प्रोसेस जो आसा तो स्टार्ट जातलो. बेसिकली ह्या इन्फॉर्मेशनाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे हांव सगळ्याक जे आमचे NRI भाव भायर आसात थंय सेटल जाल्ले आसात थंय आसात तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आनी तांकां सगळ्यांक अपील करता की त्यांनी सगळ्यांनी ह्या निमतान ह्या आमच्या ज्या लिंक दिल्ली आसा त्या लिंकाचेर वचून खरें म्हणजे आपलें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें अपलोड करचें की जाचो उपयोग एक रेकॉर्ड दवरपा खातीर आनी फुडें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करपा खातीर ह्या NRI कमिशनाक त्या निमतान उपयोग जातलो आनी म्हणून खरें म्हणजे एन्फॉर्मेशन आमी आतां तेंचे कडेन मागिल्लें आसा. एक्चुअली ह्या दिसांनी एक एलिगेशन जातालें गव्हर्मेंटाचेर की सी फेराराचे जे आसा सी फेरर हो गोंयचे भायर आमचे भाव आसा तेजे डेटा गव्हर्मेंटा कडेन आसपाक जाय पूण म्हाका दिसता आमी खंयच्यान तरी प्रोसेस केले आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन असलोच कांयच प्रोसेस ना की कोण भायर गेल्ले आसा कितले जाण आसा. सो NRI कमिशन आमचो नरेंद्र बाब एक्स एमपीन एक बरी गोश्ट केली की तेणें एक पोर्टल लॉन्च केला आनी त्या पोर्टलाचेर हांव ताका शाबासकी दिता की ते मातसो लेट जावं पूण तेणें केलो कित्याक ही हॅड ट्राय टू गेट फ्रॉम डिफरंट सोर्सीस आनी वेगळे वेगळे इन्फॉर्मेशन जालें नॉट ऑथेंटीक ऑफ इन्फॉर्मेशन. So he has launched a portal where खंय तरी देशान आनी देशाच्या भायर जे सी फेरर आसा ते पोर्टलाचेर आपल्याचें नांव आनी आपण खंय उरला तो घालचो आनी तो मागीर घेवन तांकां हाडपाचो प्रयत्न करतले.